तुमकां हें करून सांगूंक सोदना पूण एट द सेम टायम सर प्लीज तुम्ही जे लॉकडाऊन करतात आम्ही कॉपरेट करपाक रेडी आसा. तुम्ही म्हणटा आनी 15 दीस रावया आमी 15 दीस रावपाक आतां 15 दिसाचे 16वे दीस कितें सर तुम्ही हांव तुमचे लागीं मागता आयज ना आमी पयशे दिवंक शकना टोटली बाबडे तुम्ही म्हणटा तशें ते स्ट्रिक्टली आसात ना पयशे दिवंक शकना ना आमी घेवंक शकना. तुम्ही लाजा तुमच्या आभार प्रत्येक टायमाचेर तुम्ही ना म्हणूंक ना. तुम्ही अँब्युलन्स हाडली आमी सांगले अँब्युलन्स हाडली. तुम्ही आमकां हांगा एटीएम करपाक जाय एटीएम मनशांक धाडली. डॉक्टर जाय डॉक्टर तुम्ही धाडले आमी उपकारी आसा. पण एट द सेम टायम तुम्ही खंय तरी मातशें स्ट्रिक्टली सांगात की हे जे आमचे चॉकअप जाता बाबा एक एरियान आमचे 10 घरांक आमचे थंय कितें तरी पॉझिटिव्ह सापडले की आमी लॉक एरिया करूया आमी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतात. बरें तुम्ही म्हणटा ते 15 दीस रावता सर आमी खावण जेवणाचें कितें आमी म्हणना तुमचे कडेन दिया आमी म्हणना गव्हर्मेंटा कडचे दिया सर. आज कितलेशे आमचे सीएम रिलीफ फंडात कितलेशे करोडांनी पयशे आयला. हांव म्हणल्यार राव सर मातशें मागीर तुमी उलया सर प्लीज तुमचे पांया पडटा मातशें राव आमी जाणा तुमी सफोकेटेड जातात पूण एट द सेम टायम आयज सर हो उपाशी न्हू हांव उपाशी ना पण आयज ना इलाज आसा आमी भायर येवंक शकना सर. तुम्ही आयज आमकां तांदूळ दिता 5 किलो दिता 2 किलो दिता हितून पावना सर. एक मनीस ही आमची भयणी आसात हांकां घरान रावपा जाय जाल्यार तुम्ही कमीत कमी काल एक 5,000ची पॅकिंग करून पयशे दिनाका. एक 25 किलो तांदूळ दिली एक 5 लिटर तुम्ही ऑयल दिली हे सर ते 8 दीस भायर सरतात सर. एक घरान ऐका सर एक घरान 5 जाण मनीस असतात. तांदूळ 1 किलो एक दनपाराक चलता 1 किलाक 5 किलो तांदूळ चलतात. 5 मनशांक 1 किलो तांदूळ चलता सर. एक म्हळ्यार 2 किलो जाले 8 दिसांनी म्हळ्यार 8 दोनी 16 किलो जाले. एक म्हणटा सर तुम्ही तुम्ही आता थंय तुम्ही सांगले तेल सर तुम्ही तेल दिले पण तेल दिले कॉलगेट दिले आणि साबण दिले हितून जावचे ना सर. तुम्ही कमीत कमी आता कांदे बटाटे दिले हांव सर म्हणटा तुम्ही ती पॅकेज करून इथे घरात कमीत कमी ना पावून बरोबर हा सर पावन मागीर फुडें कितें ना तुम्ही पावयता ना हांव म्हणटा ती परत जर जाय पडले परत जर सपोज आणि ते सपोज आणि दिसांक जाय पडले जाल्यार आजून तो गव्हर्मेंट आणि प्लस तुझे राशन शॉप आसा थंय बरोबर ते राशन शॉप सुद्दां हांवें ताका सांगलां तूं ओपन कर थंय कितें हेजो प्रॉब्लेम आसा ड्रेनेजच्या म्युनिसिपालिटीक हांवें सांगलां तूं आयला सर ताका सांगलें ताका आमी उलोवन ताका म्हणजे चीफ ऑफिसराक सांगून ते पीडब्ल्यू आयले थँक्यू सर. सारकें करतलो ते रेशन शॉप राशन प्रत्येकाक मेळटलें फक्त गर्दी करूं नाका ओके राशन प्रत्येकाक पावतलें आणि दुसरें म्हणल्यार फाल्यां पॅकेटच्यो हांव पळयलो हा सर तुमकां सांगू सोदता सर आमी पळय हांगा आमच्या वाड्याचेर सर थोडे जाण कामाक लागून कामगार मनीस आसात तेंचे कडेन राशन कार्ड ना इलेक्शन कार्ड ना. आता हे कोण इलेक्शन कार्ड आसा आणि राशन कार्ड आसा आणि आधार कार्ड आसा ताका दिवपाचे असे लोक आसा पळय जेंचे राशन कार्ड ना अश्यो फॅमिली आसा ते फॅमिली मेळाचे म्हाका कितले लोक आसात ते म्हाका एक नांव करून दी. तांकांय तुमी दियात आमी जे कडेन ते कोण कोण रावतले सर आमकां म्हणटा म्हाका व्हॉलंटियरा कडेन एक नांव करून दी न्ही तेजें लिस्ट करून दी. नो डाउट हे करून घ्या. नहीं कौन मना के देगा कौन मना के देगा घबरे फार्मासी हांगा एक फार्मास ओपन आसा सर कोणाक जनरल कोणाक जाय ती तांकां ओपन करपा लाया सर ते दिवपा लाया. हांव म्हणटालो स्विपींग कार्डाची एक मशीन हाडून दिया कोण मनीस बाबडे आसा जाल्यार हांगा तुमी एक वर जाल्यार पुरो तुम्ही लास्ट टाइम दिले सर फार्मसी ओपन आसा व्हॉलंटियर हांवें हांगा केल्या मरे हय त्या व्हॉलंटियरांक वचून हाडून आनी दिवन डन सर बरें तशें आमी तशें केलें कोणा प्रेशराचें आसता कोण आनी कितें आसता ते प्रमाणे आमी हें करून घेवया. हय बाकीचे हांव तुमी म्हणटा सर बाकीचे जे कंटिन्युएशन आसा जे साफ सफाई आसतात ते लोक भितात म्युन्सिपालिटी आमी पळय सॅटर्डे हांवें आमचे हांगा जे कलेक्टराक फोन केल्लो कलेक्टराक फोन करून हांव सांगूंक सोदतालो की बाबा हांगा कितें जालां आनी तुमी पळोवपा आयला काय म्हणून कित्याक कारण केन्ना आमचे लॉकडावन आसा ते काडटा काय म्हणून जाल्यार रिस्पेक्टेड आमचो कलेक्टर म्हाका म्हणपा लागलो की आपूण सीएमा कडेन मिटिंगे वयतात आतां मिटींग आसा मिटींग करून आपूण तुका फोन करता म्हणून म्हाका तेमी सारके 1:30 सुमार फोन करून सांगलें की आमचे जे लॉकडावन जाल्लें आसा ही एरिया आमी ओपन करूंक शकना. हांवें म्हणलें कित्याक काय म्हणपा लागले तुमचो रेशो हेजो मायज जावपा लागला लोक चड मेळपा लागलेल्या पर्संटेज ऑफ पॉझिटिव्ह केसीस चड जावपा लागला. हांवें म्हणलें बरें आसा आपूण तुमचे आमी म्हणपा लागले कलेक्टर की आमी तुमचे बऱ्याक लागून हें करता. हांवें म्हणलें देव बरें करूं
तुम्ही आमचे बरे मागता आम्ही तुमचे आभारी. मागे म्हणून सांगले तुम्ही आमकां दवरूंक सोदता कितले दीस बरे तुम्ही आमकां दवरतले लॉकडावन करून. मांगरूच असो तुमकां दिसता बरें आसा, कितले दीस पर्यंत दवरतले तुमी सांगूंक शकना. एक 15 ते म्हयनो वयतलो, 2 म्हयने वचूंक शकता. म्हणल्यार बरें आसा, तुम्ही तुमकां आमकां दवरूंक सोदता, आमी त्याग करपाक रेडी आसा. एकान एक घराचो एकाक न्ही आमची आवय भयणी जावं भाव जावं आमचे फ्रेंड जावं हे सगळे त्याग असे करतात की आमकां लागून या दुसऱ्याक त्रास जावपाक जायना, वास्कोकारांक लागून गोंयकारांक लागून. म्हणून आमी हांगा त्याग करून घरान आतां बसलेले. आतां म्हयनो 1.5 म्हयनो जालो. हेच्या पयलीं आमी तशेंच लॉकडावन म्हणून भितर आसलेले. हांवें तांकां सांगलें की कलेक्टराक सांगलें, सर तुम्ही जे आमकां आतां घरान दवरता ते एक एक घरान ते खावणा जेवणाचें कितें आमी भायर वचूंक शकना, पयशे भितर हाडूंक शकना, पयशे भायर दिवंक शकना, ग्रोसरी आयटम आमकां हाडूंक मेळना. कशे लिपोन लिपोन लोक हाडटात. हांगा 3 शॉपां आसा, 3 शॉपान ग्रोसरी आयटम सोंपपाक लागला. तुम्ही म्हणल्यार कशें करता. सो म्हाका म्हणपाक लागलो तुम्ही सांगा. हांवें म्हणून एक एक घरान म्युन्सिपाल्टी कडेनूय आमी सांगलेलें आहा की म्युन्सिपाल्टी आयज आमची म्युन्सिपाल्टी आसून फायदो कितें, आमी हाऊस टॅक्स दिना. हांव म्हणटा म्युन्सिपाल्टी हेमीन आज ह्या टायमाचेर पावपा जाय. प्रत्येक घरान हांव म्हणटा की 5-5 हजाराची ग्रोसरी आयटम आमकां दिवपा जाय. ते जाले एक 25 किलो तांदूळ जाले, एक 10 किलो पीठ म्हणून जालें, दाळ एक 5 किलो जाली. अशी जी 10-12 आयटम आमकां दिवपा जाय. व्हेजिटेबल दिवपा जाय. हांव म्हणटा केन्ना तांती भुरगीं आमची आसता, व्हेजिटेरियन आहा, नॉन व्हेजिटेरियन हांगा रावतात. कोण व्हेजिटेरियन आहा तांकां आमी सगळे भाजी पालो सगळे दितात. बाकीचे हांगा कितें बाबा कोण चिकन खावपी आसा, मटन खावपी बरें आसा, चिकन मटन नाका आमकां, पूण तांतयां तरी एक स दिया. तुम्ही आमकां एक दुधाचे पाकिटी हांगा प्रॉब्लेम जाता, दुधाचे पाकिटी एक 2-2 दिया. हे हांव म्हणटा की गव्हर्मेंट उपकार करना. हांव म्हणटा गव्हर्मेंटा कडेन करोडांनी पयशे येयल्ले आसा. ही निडी मनशाक लागून आयज आमी निडेड आसा. आमी भिकारी न्हू. थंय काडून तूं गव्हर्मेंटाचे फोटो काडून थंय नाका. आमी कितली वाटली अशी, आमी कोणाक फोटो काडून दिवं ना. हें कितें, हें आपलेपण आसपा जाय, हें खंय तरी फिलींग आसपा जाय. अरे एक एक घरान प्रत्येक घरान तुम्ही पावोवपा जाय. एक बॅग ती एक 25 किलाची बॅग आसपा जाय. तितून कमीत कमी 12 आयटम आसपा जाय. तांदूळ एक किलो तांदूळ घरान एक मनशाची एक फॅमिली 5 जाणांची मनशां असतात. 5 जाण म्हणल्यार 1 किलो तांदूळ वयता. दिसाक 2 फावटी दनपारां आनी सांजे जेयतात. 2 किलो तांदूळ वयता. 8 दिसान 8 दोनी 16 किलो जाले सोंपलो 8 दीस. 25 किलाची पोती आता 1 म्हयनो जालो. दाळ म्हणून आसता. हे सगळे आयटम रवा फोव हे सगळी आमच्या घराकडे हांगा पावपा जाय. तुमकां कितल्यांनी निडेड मनशांक लागून करोडांनी पयशे दिला. म्युन्सिपाल्टीक एक आमचो हांव मागता मिलिंद बाब जो अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर आहा तेंचे लागीं मागता. हो एमएलए जो आसा एमएलएन वचून थंय तांकां सांगपा जाय हो निधन आहा आतां आनी थंय सांगता पॉलिटिक्स करपाचें न्हू. तेजी काप आसा ताका दांत आसा जर आमच्या हांगा येवन 2 दीस राव म्हणून सांग. उलोवपाक सोंपें. आयज आमचो जीव आमी सगळ्याचे वांगडा रावन करतात. आमी पळयना आमकां प्रेम आसा आमच्या मनशाचें. आमी मेल्यार हांगा मरतले म्हणून आमकां प्रॉब्लेम ना भरपाक आनी आमकां पॉझिटिव्ह जावपाक लागून. पूण एट द सेम टायम गव्हर्मेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपा जाय. आयज सीएमा कडेन आमी तुमकां सांगता सीएमाक की सीएम तुवें हेचेर प्रत्येक स्पेशली अटेंडन्स दिवपा जाय. तूं हांगा तुमच्या कलेक्टरा मामलेदारा बाबडे ते पुलीस हे तुमच्या जे कलेक्टरा मामलेदार तुमी सांगता तशें करता तेंची आमी मिस्टेक म्हणना. आयज पुलीस डिपार्टमेंटा हांव मानता ते पीआयक ते जिवान जायना तरी आसन तो येता. डीएसपी राती घेवन पासे मारून वयता. ते पुलीस बाबडे पीसी ते रातचे पावस आनी ते हे पळयना ताका किमसां खातात काय तांकां क्वॉरंटायन करपाक तांकां बाबडे चॅकअप करपाक जाय. आमकां स्टेनरायझर करपाक कोण ना मनीस ते भितात. तांकां कित्याक इन्शुरन्स करना तुमी. लायट एक फावटी खांब्याची लायट वयता ते येवपाक भितात. म्युन्सिपाल्टीचे हे वेगळे जाले. हे एक 15 दीस काडटाले 5,000 रुपयान. मागीर म्हणटा हांव सीएम कडे तेणें आपल्या कोर्टात दिवपा जाय. प्रायम मिनिस्टर अरे 20 लाख करोड येयल्ले आसा. कोणाक घालपाक कित्याक घालपाक पेशंट तेंचे कडे 3 लाख घेतात तुमी. कोण पॉझिटिव्ह आसा ना पळयना. थंय सारकें ताका जेवण खावण ना. चल्ला कितें तुमी समना हांगा इग्नोर करता. दुसरे कोण आतां आमचे वोटर हे सगळे वोटर म्हणून करतात. जो काम बाबडो काम करपाक लागून ते कोणा आधार कार्ड ना इलेक्शन कार्ड ना. हांव म्हणटा तांकांय दिवपा जाय. तांकांय पावयात. आमी जैतले आनी ते तोंड पळयत रावतले. तांकां ते हांगा आसा तांकांय दिवपा जाय. सगळ्यांक पळया मनशेपण करात. हांगा मनीसपण धरपा जाय. तुम्ही आमकां सगळ्यांक सारकें हें करपाक सोदतात जाल्यार तुमी कॉपरेट करात. आमी आमच्या जिवाचेर घेवन आमी हांगा बलिदान दितात. वचना भायर वचना. भुरगीं जाणटीं आमचे सगळे जाण रावतात. पूण तुमी आमचे कडेन सारके कॉपरेट करात.